जेजूच्या हाजीरपणांत आमकां समय समर्पण दिवया. आयचो दीस काबार जायत आयलो. सर्व आमची धांव, आमची परासण, आमचो वावर आमी देगेक दवरला. आतां आमी बिशेबाक वेता. सर्व आमची खंती बेजारायो, फाल्यांच्या दिसाची सर्व खंत, आयच्या दिसा मेळ्ळी सलवणी निराशा, तशेंच आयच्या दिसा आमकां मेळ्ळो संतोश आनी समाधान. आयच्या दिसा आमी केल्लीं कामां, आमच्या वावराक मेळ्ळो प्रतिफळ, आमचें हांव जाल्लें बरेंपण सोम्याक आमी उबार दिवया. सगळें आमचें जिवीत आयच्या दिसाचें सोम्याक आमी उबार दिवया. सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करया, कित्याक आमची आराधन आनी स्तुती ताका फावो. हाच्या सगळ्या दिसा सोम्यान आमची काकुळट केल्या. आमी फावो न्हय तरी आमचो ताणें मोग केला आनी आमकां बक्षिलां. ह्या घडये ताका आमी शरण येवया, कित्याक तो आमचें दायज. ताचे शिवाय आमकां दुसरें सूख ना. ताचे तान पयस सरल्यार आमी निराशेक पडटल्या. ताचे तान पयस सरल्यार आमकां कश्टां वयर कश्ट आमी भोगतल्या. ताका सोडवेचें म्हळ्यार व्हडलो नश्ट आमकां जिवितांत, कित्याक सर्वस्व ताचे तावन आमकां येता. आमचो आदार ताचे तावन येता, आमचें बळ ताचे तावन येता, आमची सकत ताचे तावन येता, आमकां समाधान ताचे तावन येता.
कष्ट दुःख आमचे आराधना वंदन करू कष्ट आमचे समर्पिता पीडा शिडा आमची आराधना वंदन करू शिडा शिडा आमची समर्पिता भुरग्यांक आमच्या आराधना वंदन करू भुरग्यांक आमच्या समर्पिता अर्गां तुका सुमया जेजू अपराध तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू जय जय तुका सुमया जेजू आमचे संगे राव सुमया जेजू आमकां बरी भलायकी दी सुमया जेजू आमकां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू ह्या घडये बायबल उक्तो करा आनी कीर्तन 16 कीर्तन 16 हें आमी आतां ओसान संगया. हें देवाचें उतर आमी न्हिदोंक वेच्या पयलें आमच्या वंटांत आमच्या तोंडांत तें ओसान संगया. कित्याक देवाचें उतर कोणाक पण आमकां हर एकल्याक, कित्याक हें देवाचें उतर आमकां हर एकल्याक आयच्या रातीं आज बडवो जावन फारोत करूं दी. आमी भेटयलें हें निमाणें मागणें सुमी आमकां पावों दी. फाल्यांच्या दिसा सकाळीं उठोवंक आमकां स्वामी फावो करता जाल्यार ताच्या उदार मनाक आमी अर्गां दिवंक आमी उठया. कीर्तन 16 सांगात आमी म्हणया. म्हाका सांबाळ देवा, हांव तुका शरण येतां. सर्वेस्पराक हांव सांगतां, तूंच म्हजो स्वामी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. देशांतले भाग्यवंत श्रेश्ठ मनीस, तांचे थंय म्हजो सगळो संतोष. परक्या देवा फाटल्यान वेतले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. भिवन अर्पणाचें रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना. तांचीं नांवां म्हज्या वंटाचेर केदींच घेवचो ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, तुज्या हातांत आसा म्हजें अदृश्ट. मेज मापाची दोरी म्हजे पासत सोबीत जाग्यार पडली. खरेंच उत्तम म्हजें दायज. म्हाका बोध दिता त्या सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतां. रातचें लेगून म्हजें काळीज म्हाका शिकयता. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो संतोसता. म्हजी कूड लेगून सुरक्षीत वेशेव घेता. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पातळां सोडचो नाय. तुज्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. अगाळ भाव भयणी, हातलें एक उतर आमी विंचया आनी म्हणया. कीर्तन 16 वर्स 8 हें आमकां जिविताचें उतर जावंक जाय. कित्याक हें उतर आमी सांगतना संपूर्ण तरान आमकां आमी समर्पण दिवन हें उतर म्हणटा. खंयचीय खंत बेजाराय नासतना, खंयचेय दुस्मानाचें नश्ट्यांचें बेन आसतना, खंयच्याय सलवणेचें बेन आसतना हें उतर आमी सांगचें आसा. देखून आयच्या राती हें उतर जी कोण आमी उसान सांगता फाल्यांच्या दिसा ह्या उतरां प्रमाणे समयाची बसावणी आमच्या जिवितांत जारी जाल्ली आमी पळयतल्या. देखून तुमचे हात तुमी जोडा. तुमच्या काळजांत हें उतर 3 फावटी तुमच्या मनांत थावन म्हणा, काळजांत थावन म्हणा. कीर्तन 16:8 सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना.
सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना. म्हज्या आत्मेक कणा हांव तुजे सरशी येता. दिसान दीस हांव म्हजें समर्पण करता. म्हजें मौन, म्हजी कूड, म्हजें काळीज, म्हजी चिंतना, म्हजी उतरां हांवें करची सर्व करण्यो तुज्या कुशेक समर्पण दिता. म्हज्या काळजाची आशा पळय सोम्या. म्हज्या काळजाचे आत्रेक पळय. हांव नितळ न्हय, निर्मळ न्हय, सक्तीन भरलेलोय न्हय, पण तूं सोम्या पवित्र, तूं नितळ, तूं मोगाळ, तूं दयाळ, काकुळतीन भरलेलो, सरपत्वेदार, सर्व जाणार त्या पवित्र कोडी रगताक म्हाकाच समर्पण दिता. म्हज्या फाटल्यान जिवीत, आयचें जिवीत आनी फुडें हांव जियेता तें सगळें तूं पळोवंक शकताय सोम्या. हर एक घडये तुजी नदर म्हजेर आसा. हर एक वेळा म्हज्या काळजाचे आत्रेक तूं जाणा आसाय. हर एक म्हजें उतर, हर एक म्हजें चिंतप तूं मेजून जाणाय. हांवें मेट काडच्या पयलें म्हजी चिंतना तूं जाणाय. देखून हांव तुका शरण येता. हांव तुजे पदवे मुखार खाल जाता. म्हज्या कुडीचेर अनवार आयिल्ले वेळार, म्हज्या आत्म्याचेर अनवार आयिल्ले वेळार तुज्या कणान पोशीत जावन बळवत जावन रावंक तूं म्हाका आदार दी. खंयच्याय घडी निराशेक पडनासतना, अति ल्हान संगतीक सोंसणेकाय उगडाय नासतना निरंतर जावन येवच्या बोलवण्या विरोध सदां काळ झुजोंक तूंच म्हजें खाण जा सोम्या. निरंतर वळती जर तूं जा. तुजेर हांव पाती आतां सगळीं आमी सांगात म्हणा म्हणया. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. आमच्या कुटुंबाचेर कितें अनवर आयल्यान जाल्यार, कुटुंबांत आमची भुरगीं वा आमीच कश्टोन आसा जाल्यार एकामेका मनस्ताप पासून बरें जिवीत जियोंक कितले आशेलेरी जायनातल्या वेळार मागोंक आशा आसा जाल्यार विविध कारणां नेमते दिसान दीस आमच्या घरांत मागणें उणें उणें जायत येता जाल्यार ह्या घडी समर्पण दिवया आनी मागया. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. कश्टाची मोडां म्हजेर आयल्या वेळा तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा. आयच्या राती सोम्या मुखार आमकां समर्पण दिलां आसता. ह्या घडी एक देवी कागळचो तेर समय म्हणया. ताच्या फुडें आमची गरजो सोम्या मुखार दवरया. निमाणें न्हिदोंक पयलें स्वामी आमचें मागणें आयकतलो म्हणल्यार बरोवशान मागीर आमी प्रत्येक जावन अर्थीक रितीन आयच्या दिसा अडचणेक सांपडलेला सगळ्यां पासत जावं पुरो विविध रितींनी रीण घेवन वा रीण दिवन कश्टांनी आसात वा खंयच्याय बऱ्या कामा पासत लोन काडिल्लें आसा तें फारीक करूंक जायनासतना कश्ट ते आसात. रीण काडलें सगळें मुग्दून आज हातांत पयशे नासतना कश्टान आसात वा विजा खातीर पयशे काडिल्ले रीण घेतिल्लें तें फारीक करूंक जायनासतना वा बरें काम मेळनासतना जायते जण कश्टान आसात. जायते जण डिप्रेशन गेल्ले आसात, निराशे सांपडले आसात. मगळा बाबा भयणी ह्या घडये तांचे पासत माग
कित्याक सोम्यान आमकां बऱ्या तरान राखलां जाल्यार सांबाळ्ळां जाल्यार जायते जणांचे दिसा कश्ट नासात, आयची रात पाशार करूंक भियोन आसात, कश्टोन आसात, रडोन आसात ह्या घडये तांचे पासत मागया आमी प्रत्येक जावन ह्या घडये बिझनसांत एकामेका बरेंपण करूंक वता आसतना मोस जावन घात जाल्लो आनी हाचे वरवीं इश्टगात होगडायिल्ली आसा. एकामेकाच्या रागार कोण आसात, क्रोधान आसात, तांचे पासत मागया तांणी तांचें सगळें राग आनी क्रोध सोडून बऱ्या मनान बरें करचें इराद्यान ताचो वावर करून तांकां आदार सुमयातून मागया. पवित्र आत्म्याचें बोळ आमी मागया आमी जायते जण युवा जण आयच्या दिसा शिकपांत फाटीं आसात, शिकोवंक जायनासतना कश्टान आसात, काम नासतना कश्ट ते आसात, तांचे पासत मागया आमी एकसुरी आसच्या सर्व आमच्या आवय बापाय पासत जायतीं जाणां गांवांत एकसुरी आसात, वापर गांवांत एकसुरी काम करते आसात, सगळे कुटुंब हांगा आसून एकसुरी जावन थंयसर इस्रायलां जावंक पुरो, दुबयंत गल्फा राष्ट्रांनी जावंक पुरो एकसुरी आसात. जायतीं जाणां भुरगीं शिकपा खातीर गेल्लीं एकसुरी आसात कुटुंब साडून. सोम्याक ह्या सगळ्यांक आमी उबार दिवया आनी सांगता आमी मागया. सतमंतां देवाक, सर्वपदरा बापाक, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्याक जो पवित्र आत्म्यावरवीं करबेस समवलो अहंकार मर्यादान सलमलो ताणें कसले ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निगिपलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्वपददार देव बापूच्या उजव्या बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुसीब करूंक येतलो. सदमंतां पवित्र आत्म्या कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षाने कुडीचें जिवन पोवन सस्नाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयलें सेमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयलें सेमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयलें सेमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. गायनाद्वारे आमी म्हणया ससनाच्या बापा. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुज्या ती मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदार जेजू क्रिस्ताची कुडाणी रग आत्मो आनी देव आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या परेपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची आकुळता जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिपा आमची आनी सगळ्या
संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारी पाप आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता मारा काकूत आमची कर. सर्गींच्या बापा, ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश, जाल्ले अनुभोग, भेटल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर, नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ले खातीर, बरे करचे संदर्भ सुकयल्ले खातीर, तुज्या हजीरपणांत रावंक सुकल्ले खातीर, तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत, भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका भावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांत म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हज्या मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो. आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांत घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची, इश्टांची, सर्व पिडेस्तांची, एकसुऱ्यांची, दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकूळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचें भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान, नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकूळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. Sacramento soli, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment. O sacrament most
so